Hello everyone, welcome to Videsh classes. So as a video आम्ही continuation करतले of paper solution 4 च्या अंडर जे numerical ability च्या अंडर MCQs येयले. टोटल 10 MCQs असा. ते पळयतले. So first MCQ जो असा under numerical ability 569.32 divided by 100 equal to dash. So हांगासर तुमका ऑप्शन दिलेस. ओके सो हांगासर तो सॉल्व करताना पळय डिवाइड जेन्ना येतले त्या टाइमार अशा तरेन ही डिवाइड लाइन. ओके सो डिवाइड बाय 100. सो आता हांगासर झिरोज कितले आसा 2 झिरोज आसा. ओके सो हांगासर डेसिमल आसा. सो आता जेन्ना दोन झिरोज आसतले ओके सो त्या टाइमार दोन नंबर जे आसा पळय सो हो डेसिमल आसा तो दोन नंबर रिवर्स येतलो. ओके सो हेजे आन्सर जे येतले पळय दोन नंबर रिवर्स येयलो म्हणजे कितें जालो तो डेसिमल हांगा येयलो आणि हांगा दोन झिरो आले. सपोज फक्त एकूच झिरो आसलो 10 आसलो जाल्यार डेसिमल हांगा येतलो तर दोन झिरो म्हणजे हांगा येयलो. सो तुमचो आन्सर जो आसा तो 5.6932. ओके सो ह्यो तुमचो कितें जातलो करेक्ट ऑप्शन जातलो. कळ्ळें डेसिमल आसा थंयसून 2 डिजिट कितें जातलो फुडें धुकलतलो. सपोज 1000 आसलो जाल्यार 1 2 आणि 3 हांगा येतलो जातलो. सपोज अशी कंडिशन आसली डिवाइड बाय 1000 आसलो 3 नंबर तुमी फुडें धुकलतले. ओके सो आता हो तुमचो नंबर 56932 हांगा डेसिमल हा 1 2 3 हांगा येतलो. सो तेच्या पयलीं कांय ना म्हटल्यार कितें येतलो 0 येतलो. ओके सपोज अशा कंडिशन जर असले मल्टिप्लायाचे सपोज मल्टिप्लाय सांगलेलो त्या टायमार तुमी झिरोज काउंट करतले कितले आसा 2. सो दोन नंबर ह्या वाटेन आता फुडें धुकलतले. कळ्ळें डिवाइड आसता तेन्ना असो रिवर्स येवप आणि मल्टिप्लाय आसता तेन्ना असो फॉरवर्ड वयतलो. सो हांगासर डेसिमल येतलो तुमचो 56932 हांगासर दोन सोडून येतलो पळय सो हांगासर डेसिमल फुडें नंबर ना म्हटल्यार 0 येतलो. ओके सद्याचो तुमचो जो करेक्ट ऑप्शन आहा तो ह्यो 5.6932. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ the smallest odd prime number is. ओके सो फर्स्ट तुमका प्राइम नंबर खंयचे पळय ते खबर आसपाक जाय. सो प्राइम नंबर जो आसा पळय तो स्टार्ट विथ 2 मागीर नेक्स्ट 3 मागीर 5 मागीर 7 मागीर डायरेक्टली 11 येता 13 मागीर 17 19. ओके सो अशें कंटिन्यू वयतले. सो प्राइम नंबर म्हटल्यार जे नंबर जे आपल्या स्वताच्या टेबलान येतले दुसऱ्यांच्या टेबलान येवचे ना. ओके आणि दुसरो जो आसा तो कंपोजिट नंबर. हे हांवें ऑलरेडी प्रिवियस माझे जे व्हिडिओज हांवें अपलोड केल्या इन दॅट हे एक्सप्लेन केल्ले आसा. जर कोणी रिफर करूंक ना जाल्यार तुमी पयलीं स्क्वेअर रूट्स बीन जे व्हिडिओज आसा ते रिफर करात. तेतून हे खंय तरी तुमकां हांवें एक्सप्लेन केला आसतले. सो कंपोजिट नंबर हो स्टार्ट विथ 4 मागीर नेक्स्ट 6 मागीर 8 9 10 12 14 15 16 अशें कंटिन्यू वयतले. आता कंपोजिट नंबर म्हणजे जे नंबर जे दुसऱ्यांच्या टेबलान येता ते. ओके आता आमकां क्वेश्चन विचारला स्मॉलेस्ट सगळ्यान धाकटो ऑड प्राइम नंबर. प्राइम नंबर जस्ट विचारलेलो जाल्यार 2 येतलो. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विचारलो जाल्यार 2 येतलो. ओके आमकां भितून मेन्शन केला ऑड नंबर. आता इवन आणि ऑड नंबर तुमकां बेसिक हे खबर आसतले. इवन नंबर खंयचे जे 2 च्या टेबलान कंटिन्यू वयतले ते आणि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 असे कंटिन्यू जातले ते हे ऑड नंबर. सो आता आमकां हांगला ऑड नंबर प्राइम नंबरांतलो सगळ्यान धाकटो खंयचो आसा हेजो ऑड नंबर 1 काय येवचो ना प्राइमान ऑड 3 उरलो. ओके सो प्राइम नंबरान ऑड नंबर जो आसा तो कितें आसा 3 आसा. ओके सगळ्यान स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ऑड नंबर खंयचो 3 हे कंटिन्यू जातले प्राइम नंबराचे. ओके सो अशेच नंबर आसतले प्राइम आणि हे कंपोजिट फक्त नोट डाउन करून तुम्ही दवरा. सो सगळ्यान स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो आसतलो तो 3 आसतलो. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ the sum of predecessor of 1000 and successor of 99,999 is dash. आता सम म्हटल्यार साइन कितें प्लस सम म्हटल्यार प्लस. ओके प्रीडिसेसर म्हटल्यार कितें करप प्रीडिसेसर म्हणजे -1 आणि सक्सेसर म्हणजे +1. आता हो -1 +1 कितें पळयात प्रीडिसेसर ऑफ 1000 सो 1000 सो प्रीडिसेसर ऑफ 1000 म्हटल्यार सो 1000 -1 करतले 1000 -1 केलो कितलो उरलो 999 उरलो. काय 1000सून एक काढाच 999 उरलो. नेक्स्ट असो सक्सेसर म्हणजे कितें करूंक जाय त्या नंबराक +1 करूंक जाय 99999 +1 करतले. सो +1 केलो जाल्यार कितलो जालो तो 1 लाख जालो. काय 1 लाख जालो.
सो हे तुम्ही नॉर्मली प्लस करून पळया जशे +1 9 आणि 1 10 1 कॅरी परत 10 1 कॅरी परत 10 1 कॅरी परत 10 1 कॅरी सो कितलो येयलो पळया 1 लाख येयलो सो त्या हेंची सम करूंक सांगला हे दोनूय नंबरांची सम म्हटल्यार प्लस दोनूय जर नंबर प्लस केले जाल्यार पळय 3 डिजिट आहा हे सो प्लस करा सो 9 और 9 और 9 0 1 सो हे आन्सर येयले ओके सो हांगासर सम ऑफ प्रीडिसेसर हेंचो कितें येतलो 1,09,099 हो तुमचो ऑप्शन जो आसतलो तो करेक्ट आसतलो ओके नेक्स्ट MCQ द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज सो तुमका सम परत मीन्स प्लस सो सम म्हटल्यार प्लस तुमका सम 5 होल नंबराचो प्लस करूंक सांगले आता होल नंबर जो आसा पळय ते स्टार्ट विथ 0 1 2 3 4 5 6 7 असे कंटिन्यू वयतले जर तुमका नॅचरल नंबर सांगलेलो जाल्यार स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 ओके अशें जातले सो जस्ट नाव हांवें तुमकां इवन नंबर ऑड नंबरूय दाखयले सेम वे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबरूय दाखयले ओके सो हे सगळें नोट डावन करून दवरात सो आता तुमकां सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबराचे फर्स्ट 5 नंबर घेयात आणि प्लस करात सो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आणि प्लस 4 1 2 3 4 5 5 नंबर झाले तुमचे होल नंबराचे त्यांचे तर टोटल करायचं 0 plus 1 1 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 so D is your correct option next MCQ using the digits 2 5 8 4 only once so हे डिजिट आमका कितलेदा यूज करूंक जाय फक्त एकूचदा यूज करपाक जाय and the greatest 4 digit number with 2 at its 10 place each so आता आमका हे चार जे डिजिट दिले पळय ओके हे जे चार नंबर्स दिले ते आमका अशा तरेन अरेंज करपाक जाय की आमका तितलो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तयार करपाक जाय तर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तयार करतले जाल्यार हेतूंतलो सगळ्यात व्हडलो नंबर खंयचो आसा 8 आसा सो तो पयली घेतलो 8 ओके मागीर कितें येतलो 5 मागीर कितें येतलो 4 आणि मागीर 2 येतलो ओके पण हांगासर आमकां एक कंडिशन दिले ओके ह्यो जर तुम्ही ऑप्शन राईट केलो जाल्यार तुमचे आन्सर रॉंग जातले सो तेंच्यांनी हांगासर फुडें कंडिशन दिल्या पळय द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 2 at its 10th place 2 जो नंबर आसा पळय तो खंयच्या प्लेसीर आसूंक जायो 10th प्लेसीर आसूंक जाय आता सपोज अज्यूम करात हे नंबर कळ्ळें ही जी फर्स्ट प्लेस आसता पळय ही 1th प्लेस आसता सेकंड जी आसता ती 10th प्लेस थर्ड आसता ती 100th प्लेस नेक्स्ट आसता ती 1000 नेक्स्ट प्लेस आसता ती 10,000 आणि मागीर नेक्स्ट आसता ती लॅक तेच्या फुडें मागीर 10 लॅक ओके सो अशा तरेन हे नंबर कंटिन्यू वयतले सो तुमकां सांगला की 2 जो आसा तो खंयच्या प्लेसीर दवरूंक सांगला नंबर अरेंज करताना 10th प्लेसीर सो 8 5 आता 2 जो आहा तो 10th प्लेसीर येतलो आणि ह्यो आहा तो लास्ट वयतलो ओके सो ही प्लेस आसा ती वन्स ही प्लेस आहा ती 10th ही प्लेस आसा ती 100 आणि ही प्लेस आसा ती 1000 सो आता आमी म्हणटाना पळय 8000 म्हणजे 8 आसा तो 1000 प्लेसीर आसा या नंबराक रीड करताना कशें करतले 524 म्हणजे 5 हो 100च्या प्लेसीर आसा आणि हो 24 म्हणजे हो 10th प्लेसीस 2 डिजिट आहा तो ओके सो हांगासर तुमचो हो ऑप्शन जो आसा तो करेक्ट आसतलो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन 8524 नेक्स्ट MCQ ages of Nisha and her sister are in the ratio 3:2 सो एजीस दिला निशा आणि तेजी सिस्टर जी आसा ती इन द फॉर्म ऑफ रेशो दिला ओके सो नंबर फॉर्मान दिवंक ना सो आता आमकां हांगासर फॉर्म खंयचो दिला रेशो फॉर्मान दिला सो रेशो आसता पळय तो सदांच मल्टिप्लाय बाय एक्स करा ओके सो ही निशाची जाली एज आणि ही सिस्टराची जाली तेजी कितली 2x या फॉर्मान सो रेशो आसा तो मल्टिप्लाय बाय एक्स करा द सम ऑफ देअर एजीस इज 60 इयर आता हेंचे सम म्हटल्यार प्लस सो हेंची सम जी आसा ती कितली आसा 60 इयर्स सो 3 + 2 5x 60 60 आणि हो 5 सो 5 1 जा 5 2 जा ओके सो आता आमकां फाइंड आउट करूंक जाय देयरफॉर निशाज एज इज ओके सो निशाची एज कितली आसतली ओके सो ती फाइंड करूंक जाय सो 3x आसा हांगासर सो 3x हे निशाचा राइट 3x सो 3x आमकां कितलो मेळा 12 x कितलो 12 सो हो ब्रॅकेट म्हणजे कितें मल्टिप्लाय 3 12 36 3 into 12 36 so A is your correct option जर सिस्टर एज सांगलेली जाल्यार 2 into 12 करतले ओके निशाची सांगला
सो तेका हितून मल्टिप्लाय करतले